बायलांक आदार जावचो ह्या विचारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाखाला सरकारान गृह आधार येवजण चालीक लायिल्ली। हे येवजणे खाला बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 मेळटात। हे येवजणेचो आतां मेरेन 1,85,782 बायलांक आदार जाला। 2013-14 ह्या वर्सात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 71,798 बायलांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो, जाल्यार 2017-18 ह्या वर्सा सगळ्यांत कमी म्हळ्यार वट्ट 939 बायलांनी हे येवजणेचो लाव घेतलो। 2024-25 आतां मेरेन 7,454 बायलांनी हे येवजणेचो लाव घेतला, जाल्यार 3,271 बायलांनी अर्ज भरल्यात। तातूंतले 773 अर्ज प्रलंबीत आसात। हे येवजणे अंतर्गत सरकारान आतां मेरेन 2,560 कोटी 71,27,900 रुपया वाटल्यात। हे येवजणेचो बायलांक बरो आदार जाला अशी म्हायती बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो संचालक मॅन्युअल बरेटोन दिली। ह्या वर्साक आमी ऑलमोस्ट फॉर द इयर 2024-25 अराउंड 7,454 अशें आमी लोकांक दिला बेनिफीट। आनी टोटल तुमकां आतां स्कीम जाली 12, सो टोटल टील डेट आमी ऑलमोस्ट 1,86,000 लोकांक अशें बेनिफीट दिल्लें आसा बायलांक। अशें ना की बेनिफीट आमी सिलेक्टिवली दिल्ले म्हणून, तेन्ना जेन्ना फॉर्म भरलेले लोकांनी तेन्ना वेरीफाय करून आमी ते स्कीम दिल्ल्यो। सबसिक्वंटली आमकां कळ्ळें की बाबा थोडे गव्हर्मेंटान जॉइन जाल्या, थोडे स्कुलान जॉइन जाल्या, थोडे फॉरेस्टान, पुलिसान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पंचायतीन। इधर तांणी 2 भाशेन भरपा जाता, ऑनलायन भरपा जाता फॉर्म, किंवा आमचे फॉर्म ब्लॉकान वचून, आमचे 12 ब्लॉक आसा, ब्लॉकान वचून ताणें फॉर्म फिजिकली भरपाक जाता। सो आमी कितें करता, फॉर्म भरून तांकां आनी सेपरेट परतून आपयना। फॉर्म भरले म्हणटकीर त्याच टायमार तांकां आपयता आनी ऑन द स्पॉट आमी तांचे वेरीफाय करता, आधार कार्ड बी सगळें तें घेता आनी तेंचे मागीर एज पर स्कीम आमी करून तांकां ते बेनिफीट दिता। कळटा ते इन्कम सर्टिफिकेट बी घेता न्ही आमी। तर आतां गृह आधाराक हे आधार कार्ड लिंक करपाक सांगलेले, हय अश्यो ज्यो केसी आसा त्यो सर म्हणजे आतां लोकांनी चडशे लोकांनी केला, मेजॉरिटी ऑफ द लोकांनी केला, पूण थोड्यांक कितें जालां, थोड्यांक ते थोडे तांकां इन्स्ट्रक्शन मेळोवं नाल्यार खबर ना, पूण आमी कंप्लीट अवेरनेस केला तेजे आनी ऑलमोस्ट यू कॅन से 75% to 80% आमी कंप्लीट केल्ले आसा। सगळ्यांक आतां आमी आधार लिंकूच केला। आतां आधार लिंक म्हळ्यार अशें न्ही की बाबा ताजो बँकान अकावंट आसा आनी ताका आधार नंबर बँकान लिंक केला, दॅट वील नॉट बी कावंटेड। डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करपाक ताका ते आधार सिडींग जावपाक पडटा। सो ते एक बँक आमकां हें दिता इंटिमेशन की बाबा हेजें सिडींग जाला म्हणून, आनी ओन्ली इन दॅट अकावंट इट वील गो। आतां लोक आमकां कितें करता, सर आमी आधार लिंक केला म्हणटा आनी आमकां आतां न्ही अकावंट नंबर दिता, बट इट इज नॉट दॅट आधार लिंक इज ओन्ली फॉर KYC पर्पज। आतां पळय मागीर हांगा येवन लोक कंप्लेन करता, सर आमी फॉर्म भरलेले जानेवारी म्हयन्यान, आतां वर्स जालें आमचे फाटले लोक येवन बेनिफीट घेवन गेले, आमकां मेळोकूच ना म्हणून। जेन्ना आमी तेजे वेरीफाय करता तेन्ना आमकां कळटा की इधर ताणें आधार लिंक केल्ले आसना किंवा कितें जो आनी केल्लो डॉक्युमेंट ताणें लायलेलो आसना। सो ते आतां आमी एलिमिनेट केलां सगळें। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।